आणि त्यानंतर 1991 त्याचे चीफ मिनिस्टर असलेले गोयचे त्याने सगळ्या तालुक्यांनी हो शिगमोत्सव त्यांनी साजरा केलो आणि त्यानंतर आमचा चालू असा ऑल गोवा पहिलं फोंड्यामध्ये हातून पोंदा तालुका चारही मतदारसंघ मिळून गोवा आजच्या नाव सुरू जातं आणि यानंतर बाकीचे सगळे गोंयांत वेगवेगळे डेट्स असतात त्याप्रमाणे तो गोंयांमध्ये सगळ्या तालुक्यांनी जातो. 1980 सुरू केलो 80 नाही जवळजवळ त्याला 43 इयर्स म्हणजे 43 वर्ष झाली पण आम्ही हो चालू असा आणि हो शिगमोत्सव मागीर गोंयभर जालो आणि गोंयभर मागीर सरकार लेवलाचेर सुरू जालो म्हणजे एक उमेद ती जे आमच्या भुरग्यां भितर उमेद सुद्दां आसता ती नातून भितर एक भरची आसता उमेद भागोवपाची आसता म्हणून अशा वेळार आमी एक देवाचें केलें आणि आयच्या नांव सुरू फोंडेच्यान आणि फोंडेच्यान आमकां फोंड्याक पयलो दिला आमी आयच्या सुरू गोंयभर जातलो मागीर फुडें आणि हेका ते मुख्यमंत्री येवपाचो आसा 4 आयत म्हणटलो पण कितें जालें काही प्रोग्राम आशिल्ल्या कारणान संक पावतलो आणि संक हांगा आसतलो आणि हो शिगमो सगळ्यांनी भाग घेतात तेणी भाग घेवचो सगळ्यांनी जेणी उमेद आसा सगळ्यांची हांव तेका सगळ्यांक येवकार दिता कितें हो शिगमो त्या वेळार सुरू जाल्लो ईशान त्या वेळार खुबशे मुन्सिपालिटीचे कामगार आमचे काम आशिल्ले आमच्या वांगडा खुबशे मदर कोर्ट येतो तेन्ना तो कोर्टय त्या वेळार आशिल्ले सगळे म्हणजे त्या वेळार एक्टीव जे वेळार काम केलां ते त्या वेळार आशिल्ले म्हणजे तेंचे आमी सुरू दवरला त्याच बरोबर शिवजयंती जी आसा ती शिवजयंती आयज सगळ्या गोंयभर केल्ली आसा ही गोंयभर आसा केपें गंगापूर काणकोण सगळे कडेन शिवजयंती सुरू केल्ली आसा म्हणजे हे आमी सगळे केला की आमचे हे आसा की आमची संस्कृती फुडें वयची. आज संबंध गोंया भितर एक नवचैतन्य प्राप्त जाल्लें आसा प्रत्येक वाड्या भितर आपले धार्मिक पद्धतीन शिगमोत्सव पार पाडल्या नंतर आणि खास करून आमच्या या फोंडा महालान अंत्रुज महालान चतुर्दश जाल्यानंतर एक दीस होली आणि नंतर हो शिगमोत्सवाची सुरुवात आम्ही मोठ्या दबाजान करतात. म्हाका दिसता पयलेच फावटी हो कार्यक्रम आमी असो तरेचो स्टेजीचेर आमी नारळ फोडचे पयलीं आमी केल्लो आसात आयोजन केल्ले आसात जेणे हो शिगमोत्सव यशस्वी करपा खातीर जो आज कोणी फुडाकार घेतिल्लो आसा त्या सगळ्याक हांव स्पर्धकांक आनी जेंका सगळे जे घटक जे आसा तेंचें अभिनंदन करता. खास करून ही स्पर्धा जावन आसा आणि स्पर्धा जाली म्हणटकीर प्रत्येक स्पर्धकाक दिसतलें की म्हजो चित्ररथ बरो जाल्लो आसा म्हजे रुमटामेळ बरे जाल्ले आसात आणि हे सगळे म्हजे न म्हणपा खातीर आज आमी परीक्षकांची आज नियुक्ती केल्ली आसा. परीक्षक हे तज्ञ जावन आसात परीक्षकांक सगळे त्या क्षेत्रातलें ज्ञान आसा पूण सगळ्याक हांव मागता कारण स्पर्धा जरी असली तरी बक्षीस सुद्धा मेळना तुमचे पार्टिसिपेशन जावप हे तितलेच या शिगमोत्सवाची आज शान आणि मान वाडयता हे आमी लक्षांत दवरपाची गरज आसा. आणि जितले आमी आमची परंपरा जी आसा जी एका पिढी कडल्यान दुसऱ्या पिढी कडेन पावोवपा खातीर जे मौलिक अशें काम तुमच्या हातातून गेल्लें आसा हे खूबच मोठे तोखणायस्पद आसा. या शिगमोत्सवाचेर बरेचशे जाण PhD करपाक लागिल्ले आसात. ज्या वेळाचेर संबंध भारताचे हो शिगमो पळयतात त्या वेळाचेर त्यांची जी एक मना भितर एक उर्बा आणि तो आमचो ढोलाचेर जी तोडी तासाच्या थिपमिडुतान आणि कासाळ्याच्या झिंजिंगान जो तरेचो स्वर येता तो खरोखरूच आमच्या जे पूर्वजांनी ही संस्कृती आज रचून दवरलेली आशिल्ली.